एमजी मोठ्या प्रमाणात लोकांनी मोठ्या आशेन आमदार निवडून आयलो आणि तो आमदार एमजीचो बीजेपीन गेलो. आता पुढल्या निवडणुकीक समज एमजीचो आमदार निवडून आयलो तो सत्तेर वयतकणी हो मोपा विषय सोडयतले शेतकऱ्यांचे. ऑफकोर्स आमचे तेच म्हणणे आसा. आम्ही फटींगपणा आम्ही तेन्ना बाबूचोय प्रचार केला पण तो रडटालो. आमकां दिसले हो कितें तरी उजवड घालतलो. पण आयज कितें जाला तो रातच्या 12 जेन्ना मोगो सोडून वता तेन्ना कार्यकर्त्यांक विश्वासान घेवंक ना. आता कितें हा सत्ता आमटकणी शणपणा तेणी आपणाक जाय ते केले. ही पेडणेकार परत चूक करचे ना. प्रवीण भाईक त्या खातीर आमी सांगला पेडणेकरांचे जर तुका जाणपाचे दुःख आसा जाल्यार पेडण्यान तुका स्थानिक जावचे पडटले. तो शब्द पाळून आयज तो पेडण्यांचो स्थानिक जावन धारगळी तेणी आपले घर सुंदर बांदून आयज पेडणेकरांची तो सेवा करपाक सज्ज जाला. तो खरो म्हणशी जाल्यार हे एक पयली पर्रीकरान केलेलो जमीन घोटाळो आसा. एक पयलो मुद्दो. आणि जेन्ना असे व्हडले नॅशनल प्रोजेक्ट येता तेन्ना जो स्थानिक आमदार आसता तेचे पयले काम आसता की त्या प्रोजेक्टाचे करतना सरकारा थ्रू एग्रीमेंट करपाचो आसता की हे जी इतली लाख स्क्वेअर मीटर आमी जेन्ना जमीन ह्या शेतकऱ्यांची घेता पळय त्या शेतकऱ्यांक कितल्यो नोकऱ्यो मेळटल्यो. 50% मेळटल्यो, 60 मेळटल्यो काय 80 मेळटल्यो. हे प्रायव्हेटीन लोकप्रतिनिधीचे हे काम आसता. ह्या 5 वर्सांक जेन्ना एअरपोर्टाचे काम स्टार्ट जाला तेन्ना असेंब्लीन प्रत्येक असेंब्लीन बाबू आजगांवकर न्हिदलेलो आसतलो. नाल्यार पर्रीकरान तेणी पयलो एग्रीमेंट केल्लो आसतलो पर्रीकरा थ्रू की हे जे कमिशन आता एअरपोर्टाचे 30% ते कमिशनाकच आमी एग्रीमेंट करया. आमकां पेडण्यातल्या जनतेचे जावं शेतकऱ्यांच्या जमीन लुजरांचे काय पडलेले ना. हे पयली प्रायोरिटीन बाबू आजगांवकरान केला. म्हणून आयज हेचे सायड इफेक्ट आमकां जमीनकारांक भोगचे पडटा. हांव उदय महाले उलयतां. आयज पळय आमचे जे जमनी तेंच्यांनी घेतलेले आहात ते जेन्ना पर्रीकरान आमच्या दारार येवन सांगलेले की तुमकां गव्हर्नमेंट जॉब मेळटले कोणूच बेकार उरचे ना. आमची उदरगत पेडण्याची बरे तरेन जातली. हेका लागून लोकांक फुलान तेंच्यांनी आयज आमचे जमनी घेतलेले आहात. एक्वायर केल्या जमनी एक्वायर करून अजूनय ते सेल्डीट करतात. कित्या खातीर कळना. एक तर 90 लाख तेंच्यांनी सुवात घेतलेली आहा. त्या भायर ते 27,676 जमीन आता ते चांदेर वारखण आणि उगवे गांवाची घेतात. मागीर हे जमनी कित्याक घेतात कांयच कळना. विमानतळ बांदतात काय आनी कितें बांदतात की हे कॅशिनो बी असले घाणेरे हे हाडून सोडटात हेच कळना. आयज आमी पेडण्या मामलेदार ऑफिसान निवेदन दिल्लें आसा. कलेक्टरा कडेन गेल्यार कलेक्टर ना आतां लिव्हीर गेल्लो आसा म्हणून मामलेदाराक दिल्ले आसा. आयज हे फोटींग हांगासर हे चलता पळय बाबून धंदे चलयल्यात. लोकांची हांगासर प्रॉपर्टी घेतल्यो फोटींग आश्वासनां दिवन लोकांची प्रॉपर्टी घेतल्यो. लोकांचे अजून पयशे मेळोंक ना. मोपाक लागून तेंच्यांनी हांगासर लोकांचे कितलेशेच प्रॉपर्टी घेवन हांगासर लोकांक सारखे रस्त्यार हाडलेले आहा. रस्त्यार हाडून लोकांक भितरूय उडयल्ले आहा. अजून पासून तेंचे पयशेय मेळोंक ना. कितें पयशे मेळपाचे ते. आतां तेंच्यांनी पयलीं कितें सांगलेलें जेन्ना पर्रीकर आसलेलो तेन्ना पर्रीकर बाईन सांगलेलें तुमच्यो प्रॉपर्टी घेतरी ज्यो कोणाची प्रॉपर्टी मोपाक लागून गेल्या तांकां आमी नोकऱ्यो दितले म्हणून. नोकऱ्यो दितले म्हणून तेंच्यांनी आश्वासनां दिल्लीं. तो आश्वासनां दिवन तो भाई आमचो गेलो. पूण तेजी आश्वासनां आतां कोणी तरी फूल करूंक जाय आसली. ती आतां हांगासर सगळे फोटींग धंदे बाबून चलयल्या बाबू आजगांवकरान हांव सांगता. आतां तो लोकांच्या दारार वयता लोकांच्या दारार सांगता आपूण तुमकां नोकऱ्यो दितलो म्हणून. नोकऱ्यो खंयच्यो दितलो तो. आतां सध्या ट्रेनिंगाक भुरग्यांक वचोंक जाय जाल्यार तांकां 2.5 लाख रुपया मोडून तांकां हैदराबाद ट्रेनिंगाक वचोंक जाय. 2.5 लाख रुपया फीस तेंची. 2.5 लाख फीस हे ट्रेनिंगाक वचोंक जाय जाल्यार लोकांकडे 2.5 लाख रुपया आसले जाल्यार हे लोक हांगासर कितें तरी बिझनस घालतले आसले आपले स्वताचे. हे लोक खंयचे म्हणून आतां पयशे हाडटले. जे पळय तेंच्यांनी सांगलेले जी आश्वासनां दिल्ली पळय तेंच्यो प्रॉपर्टी वयता तेंच्यांनी तांकां जॉब मेळटले म्हणून आनी हांगासर फ्री ट्रेनिंग स्कूल हाडटले म्हणून तेंच्यांनी जाता तितले बेगान. म्हाजो हंबल रिक्वेस्ट आहा चीफ मिनिस्टराक म्हाजो हंबल रिक्वेस्ट आहा तेणी हांगासर येवन हांगासर पळोवचें आनी तेणी हांगासर पेडण्यान कितें चल्लां पळय ते तेणी हांगासर तकली घालची हांगासर कशें तरी. आनी हो जो पळय बाबू आहा ते बाबूक हेका कांयच कितेंच खबर ना आतां पेडण्यान. फकत तो आतां लोकांच्या दारार भोंवता. आतां वोटिंगाचो टायम येयल्लो आहा तो सांगता आपूण तुका कामाक लायता. हेच ते कामाक लायता फोटींग आश्वासनां दिता हीच ती लोकांक हांगासर 2.5 लाख रुपया भरून हांगासर ट्रेनिंगाक वयचे पडटा भुरग्यांक. ते लोक भुरगे खंयचे हाडटले.